आयतारा जाल्ल्या थिवी ग्रामसभेत गावातल्या कमी उणेदादीचे जमनीचेर खाजगी विद्यापीठा आड लोकांनी आवाज काढलो। सुमार 2 लाख चौखण मीटर जमनीचेर हे विद्यापीठ जालें जाल्यार गांवची इकोसिस्टम पिड्ड्यार जातली, तशेंच गांवच्या लोकसंख्येत बदल जातलो, लोकांचें म्हणणें। खाजगी विद्यापीठाक विरोध करपाचो थियेकरांचो एकमतान थाराव। युनिव्हर्सिटी आमच्या कोमनीदादी जाग्याचेर नाका। 701 ऍप्लिकेशनां आमच्या गांवकाराची आमचे भुरगे जमीन मागतात कितली वर्सां जाली। 700 ऍप्लिकेशनां कोमनीदादीन बसल्यान तूं थिंगा वयशी तुका जागो मेळपाचो ना, तर कोमनीदादीचो जागो आमी आमच्या भुरग्यांक आडावन दवरया। आसगावात जाल्ली ग्रामसभा आसगावातले इबाडलेले रस्ते तशेंच थंय जावपी राजकीय ढवळाढवळी वयल्यान बरीच तापली। तुम्ही म्हणता न्हू आतां मॅडमीन हें केलां मॅडमीन तें केलां, आतां म्हाका सांग आमदार कोण आमची चोले भटजीचे आमदार कोण दिल्या बाबा मरे तेणी उलोवंक जाय काय नाका, तेणी इंडिफेक्ट करूंक जाय काय नाका, कितें सोल्युशन तेणी काडूंक जाय। मायकल बाबा कित्याक इंडिफेक्ट जाता? Independent judge is a wrong precedent. हो नो As per being a senior politician, he should have not interfered when his wife is our MLA. वेळीच जाल्ल्या ग्रामसभेत कुडबोणा जेटी वयली वेवसायीक बांदकामां, MRF रोड ह्या विशयांचेर भासाभास जाली। आम्ही खंयच्याच बिझनेस ऍक्टिव्हिटीच्या अगेन्स्ट ना, सो थंय आम्ही एक प्रपोजल मांडले आणि लास्ट टाइम जेन्ना सीएम विजीट केल्ले तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो, जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्झिस्ट जाता तेका लागून। सो आमी आयज प्रपोजल मांडलो की जर गांवच्यांक आमकां गांवच्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय आनी गांवकारांक ते मेळपाकच जाय, सो आमी एक प्रपोजल मांडलो की ती एरिया जी आसा ती डेव्हलप करपाची, थंय स्ट्रक्चर उबी करपाचे, लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचे, फिशरीसान जावं कोणी आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेणी, आनी आमची गांवकारांक ती चलोवपा दिवपाची। वेलंगा जाल्ल्या ग्रामसभेत गावात येवपी मेगा प्रकल्पाक ग्रामस्थांनी खर विरोध उक्तायलो। आमच्या लक्षात आयलें की थंय जे प्लॉट खरेदी करणारे लोक आसात ते अजाणतेपणी आसत कदाचित, पण ते बरेचशे लोकल आसात, आमच्या पंचायत क्षेत्रांतले बरेच जण थंय चौकशी करपाक येतात। तांकां ही शिटकावणी आसा की तुमी त्रासान पडू नाका, ते प्लॉट थंय जाणें इलिगल आसा, ते कायदेशीर कशेच बसचे ना, त्यामुळे आपल्याले कष्टान जमलेले पैसे थंय खराब करू नाकात। होही उद्देश ही सगळी प्रचार करणे शक्य ना, पण हांगा जेन्ना ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत हो ठराव पास जाता ताका खूब महत्व आसा, ते महत्व आमी मेळोवपा खातीर हो प्रयत्न हांव करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।